Anthony D'Silva from Assalna Ambini. Speaker sir, Speaker sir, Speaker sir, Speaker sir, listen, listen. See, Speaker sir, Speaker sir, ऐक ना. स्पीकर सर वयल्यान आमकां रेप्रिमेंड करता, भिवयता, धमकी दिता. स्पीकर सर रमेश बाब तावडकर, काल तुगेलें हांवें एक आर्टिकल वाचिलां आनी तूं इनडायरेक्टली ऑर डायरेक्टली आमकां धमकी दिता, स्पेशली एक्टिविस्टांक, NGOs, सोशल वर्कर्स आनी मिडियाक. मिडिया सांगत तूं एक्टिविस्टांगे अमके अमके बायट्स बिट्स कितें घायना काय म्हूण, घातले म्हूण चिंताय म्हूण. म्हणजे मिडिया देखून तूं आतां असेंब्ली भितर रावन कंट्रोल करतलो. म्हणजे असेंब्ली कितें जाता तें आमी डिस्कशन करप ना. ते असेंब्ली तुगे इलेक्टेड ओपोजिशनाचो तूं उलोवपाक दिना. ते उबे रावतात, बस्तू 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 चिकोता आनी तेगे उलोवप देखून सारकें कट करता तूं. तुगे मनीस उलयताय थंय तूं उलयत रावपाक दिता तूं आनी तितून तूं आख्खी असेंब्ली काबार करून सोदिता. आनी ओपोजिशन MLA उलयले जाय तूं तेगे चल बस्तू बस्तू पुरो 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 आनी आतां तूं आमकांय पुरो 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 करपाक धमकी दिता. Speaker sir, I don't understand how you can do such a thing to activists. Activist is the backbone of any democracy. Activist is the second line of oppositions. That opposition to get the assembly that may be very fruitful or may not be, we don't know. But street activism, court activism, second line of activism by the NGOs and activists, it will work as a framework for you to work properly. तू तोंड बंद करू सोदीत मरे. यू वॉन्ट टू मजल आउट एवरीबडी. मग एक काम कर रमेश बाब तावडकर, तू मरे ती असेंब्ली तुमगे मनीस आहाय ते भितर गेले न्हू, मागीर मरे असेंब्ली लॉक मार. ओपोजिशन MLAकूय घेनाका, मिडियाकूय घेनाका, सिव्हिलियनाकूय घेनाका. If you don't want people to discuss what is happening in the assembly, अरे असेंब्ली कितें जाता तें आमी डिस्कस क्वेश्चनान कितें कोतले. मागीर असेंब्ली टीव्हीचे बाग कित्याक दाखयता रे मिडियाचेरी? कितें तें बायबल काणी ओ रामायणचें आमी घराको चोवपाचें न्हू, पर घराको बसपाचें. आय डोंट नो. तुका मरे इल्लेशें कितें म्हणलो, कोण म्हणलें विजय बाब सरदेसाय इतेशें. आनी तुमी तुलो हंगामा केलो इन द नेम ऑफ ST/SC कम्युनिटी OBC. तू कितें म्हणून इतू दूख जालें आनी तुजे बराबर तुगे पळय लिडर्स आहाय अंडर यू, ऑल द सो कॉल्ड गोवन ST कम्युनिटीचे सेवियर्स, ST कम्युनिटीचे लिडर्स उडोवन आवाज केलो. आम्ही रस्त्याचेर येतले, 5,000 लोक घेऊन आम्ही विजय सरदेसायच्या घराकडे बसलेले आणि ते लिडर होऊन गेले रे. आणि लिडर नाही मरे. आणि मणिपुरात कितलो ST/SC कम्युनिटी लोक, ट्रायबल लोक मेला शेंबऱ्यांनी. एक तोंडान उतर भायर सरला आज देखून. इन जनरल ऑल ओव्हर गोवा, ऑल ओव्हर इंडिया कितले ST/SC कम्युनिटी पीपल आर सफरिंग. तोंड कोण आहे, फकत इलेक्शन येता तोंडा SC/ST कम्युनिटी OBC हे लिडर की गेले थोडे. स्पीकर सर, have you at least kept 1 minute silence for hundreds of lives that has been lost of Indians, especially in Manipur, especially of the tribals? अरे ट्रायबल लोक मेला. द पीपल whom you keep them as high esteem, तो लोक मेला. 2 म्हयने तिका 2 म्हयने ना प्रधानमंत्रीन तोंड उगडला. सो प्रधानमंत्रीन तोंड उगडला जाल्यार तूं उगडपाना. दॅट वॉज फॉर शुअर.
आणि आता ॲटलिस्ट थँक गॉड द PM have spoken something. So at least you speak something. एक कंडोलन्स घ्यायला ना तुवें, एक रेझोल्युशन जाल ना अजून. You can do it, no, so moto. Why can't you keep 1 minute silence? You can't keep. थिंग तुक जायना. तुक मातशें कितें म्हळ्यार तुक एपॉलॉजी जाय मरे लोकांल्यो. इवन मिनिस्टरांनी MLA की एपॉलॉजीज जाय तुमकां. आनी इतू लोक मेला अजून कोण एपॉलॉजी मागना मरे तुमकडच्यान असेंब्लींतू. सेम गव्हर्मेंट. So don't go on trying to use soft words like maybe reprimand the activist. Indirectly, it is a dhamki tumhi tondu gona kai. So Speaker sir, please don't demean that position of a speaker, because long after you have gone, dusre speaker atayte te kodli bot dakhile. Today it is you. You will not be there for all your lifetime. Things may not be the same. Activists, social workers, NGOs and media, they will be there. So please, Speaker sir, I request you not to ever give such threats directly or indirectly, laced with very sweet words. Activism will continue as long as this world will face atrocities and injustice. Activism and the functioning of the government is usually diametrically opposite most of the time, and it is inversely proportional. Government jitlo wide jata, when the principles of the government goes below the belt, the activism will rise above the belt. And every activist is not what you are labeling them. आता हे व्हिडिओ काढला, तू म्हणटा व्हिडिओ असेंब्लीचे काढना काय, असेंब्लीचेरी सांगत तुका हांव. सो नाव वॉट माय नेक्स्ट पोजिशन. तुमकां बरी संवय जाल्या दिसत म्हाका. आयदोय न्हू वेदर तुमकां सगळ्यांक कॉमन टॅबलेट दिल्या कितें रे, कॅप्सूल. सगळोच एक्टिविस्टां सोशल वर्करांक धमकी दिवपाच्यो. केन्ना तुगे MLA धमकी दिताय, केन्ना मिनिस्टर धमकी दिताय, आनी आतां कोण केन्नाय CM धमकी दितालो, आनी आतां कोण स्पीकर लागल बरें धमकी दिवपाक. स्पीकर्स पोजिशन इज equal to all, not only the ruling MLAs, the opposition MLAs, but the speaker's position should be equal to even people like me. So please, Speaker sir, stop this. Take the criticism in your stride. And in जरी तर तुम सगळ्यांक भर कोताय जाय, then why get scared of criticism? Once you can answer, no doubt. If an activist is saying the sky is black, you say the sky is white. No, Amkit Budai Tuga. You have a right to say the sky is white, no? But we have a right to say the sky is black. And let the truth come. सगळ्यांकडे एक उपकार मागतलो. जाता तितले माझे चॅनल एंटनी डिसिल्वा प्लीज सब्सक्राइब करे, शेअर करे. Share it as much as it can reach to every household of this little Manpulyan coin. Please subscribe to my channel, Anthony De Silva. Dev Bhare Guru. Thank you very much.